एक जाल्यार ह्यो जाणट्यांनी आयज 7वी भयणीक शब्दां घेवन 8व्या खेतोबाक शब्दां घेवन हो हांगा जेवणेचो कार्यक्रम कुमारड्या थळान शेट पिळगी करता ती बरे भशेन करून आमी वार्षिक नेमा प्रमाणे ज्या जाणट्यांनी आमकां दाखयला त्या प्रमाणे हे परंपरा आमी चालू दवरल्या। आतां फुडें आमच्या भुरग्यांनी ती चालू दवरपाची आनी तेजो लाभ घेवपाचो। श्री सातेरी मायेक वंदन करता आनी हो जो हांगासलो आयज जेवणेचो कार्यक्रम शेट पिळगी आनी कुंभारवाडा ग्रामस्थ ह्या लोकांनी पार पडलेलो आसा तेन्ना आदी माया आदिशक्ती मूळ माया सातेरी आनी माया ग्राम जोडणारी 7 जाणी भयणी 8वो खेतोबा अशे तरेन आज सगळो देवरथ आनी ह्या देवरथाच्या कृपेन आज माया ग्रामांतले जे कुंभारवाडा स्थळांतले जे शेट पिळगी आनी आयज सगळे पूर्ण कुंभारवाडा स्थळांतले जे ग्रामस्थ जे आसा ते हांगा आयज येवन ह्या वंडेकाराच्या स्थळान येवन आयज हो जेवणेचो कार्यक्रम पार पडटा। तेन्ना हो कार्यक्रमाचो एक उद्देश असो आसा की पूर्व परंपरेनुसार जे चलोन येयल्ले आसा जाणट्यांनी आजो पणजो जे कोण जावन गेले तेंच्यांनी आमकां ही रूढी परंपरा दाखोवन दिल्ली आसा आनी ही परंपरा अशी म्हटल्यार की जे गांवचे जे आसा हे संरक्षण जावचे। संरक्षण अशें की रोगराई जी आसा जे दृश्ट प्रवृत्ती जी आसा ह्या ग्रामान प्रवेश करच्यो न्हू त्या प्रमाणे आयज हो महामारीचो जो कोरोनाचो जो हो प्रसंग येयल्लो आसा सबंद अख्ख्या जगात ह्या जगाचेरूय हो सगळो देवरथाची कृपा दृष्टी दवरून ह्या कोरोनाच्या महामारी पासून ह्या गांवचे संरक्षण जावचे म्हणून आमी त्या देवरथाचो ते जे कोण जाग्याकार जे ग्राम देवता जी आसा आनी जे जाग्याकार म्हणून जे गांवाचे संरक्षण करपी जे आसा ह्या संरक्षण करपी ग्राम देवतेक आमी आयज उगडास करून तेंचो भोवमान जो आसा हो सगळ्यांच्या सामुहीक पद्दतीन तेंचो भोवमान तांकां अर्पण करता आनी प्रत्येक भावीक भक्त जो आसा ज्या ग्रामान त्या ग्रामान जो रावपी जो आसा पळय त्या ग्राम देवते कडेन किंवा त्या जाग्याकारा कडेन आमी मागता की देवा तूं आमचें हें संरक्षण कर। तुजो जो मान जो आसा पळय वार्षिक नेमाचो जो हो मान जो आसा आमी तुजो उगडास करून यथामती यथाशक्ती तुज्या चरणा कडेन अर्पण केल्लो आसा तेन्ना हो तूं पावन करून घे आनी असो तरेन हो भोवमान जो आसा हो जो आमी वार्षिक नेमा प्रमाणे तेज्या कडेन दिलो वयता आनी सगळ्या देवा कडेन मागता की ह्या गांवाचें प्रत्येक भावीक भक्तांचे ग्रामान रावपी जो प्रत्येक जो कोण जो रहिवासी जो आसा तेंचे बरे भशेन संरक्षण कर आनी अशीच ही रूढी परंपरा जी आसा पूर्व परंपरेनुसार ह्या भुरग्या बाळा पसूनय फुडें चालू दवर अशें हांव तेंच्या कडेन देवरथा कडेन मागता देवा कडेन मागता तेंचो कृपा आशिर्वाद आमकां सगळ्यांक मेळचो आनी आमचे ह्या रोगराई पासून किंवा दृश्ट प्रवृत्ती ज्यो आसा ह्यो ग्रामान येवच्यो न्हू तेज्या पासून आमचें संरक्षण मागता अशे तरेन आमी सगळ्या देवता कडेन प्रार्थना करता आनी हो तेजो भोवमान दिवन आमी ही आयज ही जेवणी संपन्न करता। एक काम करिए